न्यू लेटर में क्या न्यू लेटर अभी डी नंबर है इलिगल कंस्ट्रक्शन चालू होता ग्रँड आलं त्याची बरोबर किती झाला लास्ट टाइम आम्ही लेटर गेले ना पयलू दिल्ली आम्ही ऑलरेडी लेटर गेले आता हे हो एक आमचो पयलूच लॉब आसा तेजे लेटर गेले एज पर हायकोर्ट ऑर्डर तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय ते कितें आसा अपडेट रोड साइड ते आसा तशें भाविसांक मग तेजो अपडेट घेता कोणी केलं सर्विस आयडी सर रिनोट केले ते कॉपी हायकोर्टाची या मरे हिअरिंग आणली लोकलांनी लेटर केल्ले रिगार्डींग रोड्स जो आसा तो रोड डिमार्क करची तेजेर तेंच्यांनी अटॅच केल्लो सगळें अटॅच केल्लो PWDचे बसून लायले तेका रोड बी कितली आसा केन्ना येतलो आयज ना म्हणटा लीव जाली कितें कसली लीव जाली हिअरिंग हायकोर्ट सगळं सेक्रेटरी दाखवलं लीव कसली आज हायकोर्ट दाखवलं मग सगळं सेक्रेटरी हिअरिंग कसली लीव कसली घातली लीव कसली लीव बुक जाता कॉरेस्पॉन्डन्स केला कारखाना असतो रजिस्टर मोमेंट रजिस्टर सरांनी लीव घातलं दाखल मुवमेंट रजिस्टर लीव किती म्हणून घातल्या आम्ही येवपाक म्हणून लीव घातली आणि किती बरयला मुवमेंट सरपंचाक कांयच ना म्हणून सेक्रेटरीचं नावच सांग लास्ट 11 तारखेला सुभाष म्हणून टीचर पण किती लीव व्हिडिओ इन्फॉर्म करता व्हिडिओ कॉल व्हिडिओ लीव घातल्यामध्ये हॅलो गुड मॉर्निंग हांव सद्याक आमच्या कुर्का फॅमिली पंचायतीन आसा ओके हांव सेक्रेटरी कितें म्हणून कितें तुमकां लीव घातल्या कॅज्युअल लीव कित्याक
पर्सनल असं म्हणून जाता तुमकां येयला 8 लाख सो आमी हांगा आतां येयल्ले सद्या खुबश्यो इनलिगलिटी हांगा चल्ल्या पुरता इंग्लीश पंचायतीन हांगा सरपंचूय ना आनी सेक्रेटरीय ना तुमचो सो लिव्ह सो आतां थंय ग्रँड आहे त्याच्या फाटल्यान इलिगल कन्स्ट्रक्शन चल्लां कंपाऊंड वॉल बांदता तें रिटेनिंग वॉल बांदता कॉन्क्रीट आनी ते टोटल इलिगल आसा पंचायतीन ते स्टॉप करपाक जाय पंचायत सोडून हांवें 2दा गेला काल गेलो आनी तेजे पयलीं गेलो हय सो हे कित्याक लागून एक्शन जायना ती मुद्दम आमी विचारपाक येयल्ले तुमी पंचायतीन तुमी कित्याक जायना दुसरें आतां हांगा वयर स्लम आसा एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन ती डेमोलिशन करपाक जाय करेक्ट तुमकां टायम दिल्लो की त्या टायमाच्या भितर तुमी तें क्लियर करपाचें बट आजून पर्यंत रिपोर्ट काय कोणा कडल्यान येवपाक जाय पंचायती कडल्यान करेक्ट तेकाच लागून आमी पंचायतीन येयल्ली विचारता की बाबा पंचायती आजून पर्यंत कित्याक एक्शन घेवना कित्याक 2022 हांवें कंप्लेन केली 2022 जावन आतां 2025 जालो 2025 पर्यंत आजून आतां हायकोर्टाचें डायरेक्शन येयला तुमकां आनी हायकोर्टाचें डायरेक्शन येवन कांयच एक्शन जायना तुमकांय तितलोच हें आसा कित्याक तुमी तुमकांय तितलोच रायट आसा कित्याक सर्वेयर हाडून तुमचें हें करून डेमोलिशन ऑर्डर हाडपाक जाय तेंच सांगता तुका की तेंचे कडल्यान येयना पंचायती कडल्यान कित्याक येयना तें तुमी रिपोर्ट घेवपाक जाय ताचो कित्याक लागून येयना जेन्ना आमदार कंप्लेन करता तें इलिगल आसा म्हणून टोटल इलिगल तो रोड सायड आसा म्हणून सगळें तेका इलिगल आसा तरी पूण तुमी एक्शन कित्याक घेयना 113 अंडर रिपोर्ट घे सांग हांव तुमकां फोटो मारून धाडटा आमी कितें कंप्लेन केली ती तुमी विचारा तांकां कितें आसा तें आमी हांगा रावता म्हाका अपडेट दी एक्झॅक्ट कितें जालां तें कित्याक पळय तूं उलयता एक मिनट अजय उलयता गुड सर हाँ आता आम्ही कंप्लेनी केला सगळं इलिगल कन्स्ट्रक्शन स्लम आसा मागीर तो बिचार सीआरटी कन्स्ट्रक्शन चालू जाता न्हू पळय तुका पंचायत करना म्हणून तुजे कडेन येतलेच आमी तुमी 66 च्या अंडर ते स्टॉप नोटीस काडपाक जाय फर्स्ट आनी जर पंच मेंबर डेप्युटी हय आतां हय फोनार सांगलें न्हू आतां हायकोर्टान कितें सांगलां पळय जर स्लमाचे रोड सायडीचेर कन्स्ट्रक्शन इलिगल कन्स्ट्रक्शन जर पंच मेंबर खंयचोय जर काम करिना तूं सेक्रेटरी कडसून तूं एक सांग सेक्रेटरी कडसून 113 च्या अंडर रिपोर्ट घे की पंच मेंबर आणि हे पंच डेप्युटी सरपंच ताका काम करून दिना म्हणून अशें तरी आमकां दिसता कित्याक इतलीं वर्सां 25 वर्सां डेमोलिशन उरलेलें आसा आतां हायकोर्टान सांगलां 4 दिसा भितर करपाक जाय म्हणून 113 च्या अंडर पंच मेंबर आनी डेप्युटी सरपंच आनी नाजाल्यार कोण वाड्यावयलो पंच आहा तो इलिगल एक्ट प्रमोट करता इलिगल कन्स्ट्रक्शन प्रोसेशन रेमिशन ड्युटीज करता म्हणून तूं सगळे कडसून रिपोर्ट घे इतलेंच काम करता फुडलें आमी करता आं दोन्ही आहे बांबोळी मिलिटरी कॅम्प सायडीक इलिगल स्लम आसा हायवेचेर आसा एबिटिंग हायवे आसा नेक्स्ट टू द हायवे आसा मेजर रोड थंयसर आसा इलिगल कन्स्ट्रक्शन मागीर कालूय जाला कालूय कन्स्ट्रक्शन चालू आसा बिचाचेर चालू आसा हांगसर पळय काल कितें पेटिशन करूं तुका ना हो इंटरनल रिपोर्ट तूं 113 च्या अंडर घे मरे अरे फोन तुका कित्याक सांगता हायकोर्टान सांगला मरे 113 च्या अंडर तूं रिपोर्ट घेवंक जाय म्हणून जाल्यार तुका इमिडिएटली धाडटा इमिडिएटली करपाक जाय इमिडिएटली कित्याक सांग काल पयर सरपंचान हे वाठार आयक म्हाजें मातशें एक सरपंचान आमच्या हांगसर सरपंचान नोटीस काढला स्टॉप नोटीस काढला अंडर सेक्शन 64(1) नोटीस काढली एक चिरो घालता म्हणून चिरो लेवलिंग करता म्हणून तो सरपंचान काढला आमचे ट्रायबल भागाचे कडे चिरो काढता म्हणून चिरो लेवलिंग करता म्हणून चिरो पत्रांची लेवलिंग घालता म्हणून म्हाका गॅप करता म्हणून स्टॉप नोटीस काढला सेक्शन 61(1) इतले बिचार कन्स्ट्रक्शन चल्लां आसा कॉन्क्रीट आहा तसर ते तुका सगळें बरोवन दिता एमएलए थ्रू बरोवन दिता सांग बरोबर
बरें डन डन करता तुका करता करता बरें करता बरें आता व्हिडिओन सांगला की व्हिडिओन सांगला की सेक्रेटरी त्याच्या ओरली काय ऐकना तो किती आता बरोवन दिवपाक जाय बरोवन आहा ते हय ना हे कितें हे निग्लेक्ट केला तेंच्यांनी आतां तांकां दिसता हरशीं की चल्ला ते तरी पूण कोण एक्शन घेयना नाल्यार पर्पजली जालें न्हू हें सेक्रेटरी पळयना सरपंच पळयना कोणाक पडलेंच ना कशें जालें जाय तशें तांकां कन्स्ट्रक्शन करपाक दिता इल्लीगल ना पडटलेच न्हू तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू ती तुमकां पडटली फायरींग मागीर हांव रिटर्न दिता तुमकां ओके सेक्रेटरी आयच्या दिसाची जातले काय फाल्यां कितें आयच्या दिसाची जाता काय फाल्यांची फार्म हाऊस जायचं लागना माझा फार्म हाऊस पॉलिसी हांगा बरी जाली फार्म हाऊस अरे तो म्हणतो तोंडान ऐकना सेक्रेटरी अशें कशें जातलें ऐकना तोंडान म्हणलें मध्ये पुढे गणेश कितें इश्यू आसला पंचायत इश्यू म्हणजे तुम्ही पळयला आसतलो काल जो इन्सिडंट जाल्लो आसा ग्रँड आयताच्या फाटल्यान जो कन्स्ट्रक्शन बांबोलीम बिचाचेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्ला जो रिटेनिंग वॉलाचें काम चालू आसा कॉन्क्रीट वॉलचं काम चालू आसा आनी पंचायत हेजेर मात्तूय कांय एक्शन घेयना आनी एवरी टायम म्हणल्यार हेच्या पयलू 2-3 दीस पयलू हांवूय गेल्लो सायटीचेर तेन्ना स्टॉप केलें परत काल गेलो काल परत रातचें काम चालू करता म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता आसतलें रातचीं कामां हांगा चालू करता इनलिगली म्हणल्यार जेंचे कडेन सारकी परमिशनां पासून ना तेंची परमिशनां जी पयलींची घेतलेली ती एक्सपायर जाली आनी आतांची सद्याक आसा ताका कॉन्क्रीट वॉल घालपाकूच शकना सो ह्या हितून जो हार्ड स्ट्रक्चर आसा म्हणटा पळय हार्ड स्ट्रक्चर घालूंक सोदना हो इनलिगल कन्स्ट्रक्शन हांगा चालू आसा दुसरें म्हणजे तुमी वयर पळयता आसतले जेन्ना नेरशे वयता त्या रोडार लेफ्ट हँड सायडीन स्लम आसा आनी ह्या स्लमाचो जो कंप्लेन आसा ही आमी 2022 केल्ली 2022 डेमोलिशन करचें म्हणून सांगलेलें आनी ते म्हणून आमी तांकां हियरिंगाक आपयतले मामलेदाराचो रिपोर्ट जातले डेप्युटी कलेक्टराचो रिपोर्ट जातले पण आतां सद्याक जो हायकोर्टाचो डायरेक्शन येयल्लो आसा हायकोर्टाच्या डायरेक्शनाचे प्रमाणे ते इनलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा ते डेमोलिशन करपाक जाय जे रोड सायड स्ट्रक्चर आसा जावं जे स्लम आसा ती डेमोलिशन करपाक जाय आनी खरें म्हटल्यार पंचायतीन ताजो रिपोर्ट येन्ना म्हटल्यार पावोवपाक जाय आतां व्हिडिओक आमी फोन मारलेलो व्हिडिओ म्हणटा आपणाक कांय खबर ना म्हणटा म्हटल्यार कित्याक लागून लिपोवंक सोदता हांगा वोट बँक पॉलिटिक्स हांगा चालू आसा आयज बायलांची वोटींग राखून दवरपाचो हो पॉलिटिक्स हांगा चालू आसा गोंयकारांचे जाल्यार रोखडेच कंप्लेन घालता गोंयकारांचे रोखडेच रिपोर्टी धाडटा आनी गोंयकारांची घरां डेमोलिशन रोखडीच काडटा पण भायल्यांक जें आसा भायल्यांक एक्शन घेवन म्हणजे भायल्यांचेर इनलिगल हें आसा ते स्ट्रक्चराचेर एक्शन मात्तूय घेयना हेंच आमी हांगा आयज विचारपाक येयल्ले तशेंच आनी एक आमचें आहलें जे बांबोळेंत आसा बांबोळे व्हडलो हॉटेल प्रोजेक्ट चालू आसा ताका कशी परमिशनां ग्रांट केल्ली आसा हेंय विचारपाक हांगा येयल्ले पूण आमी पळयत जाल्यार हांगा जो सेक्रेटरी आसा जो सरपंच आसा कोणूच ना सरपंच ना तो ना सेक्रेटरी लिव्हर गेल्लो आसा आनी सडनली म्हटल्यार आमी आयज येवपाचें आसा तांकां न्यूज खंयच्यान खंय पावली आसत कोण जाणा पण सडनली हो सेक्रेटरी नाच जालो आतां सेक्रेटरीची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसता हांगा अशें जाल्लें आसा की जो मिनिस्टर फॉर पंचायत आसा मिनिस्टर फॉर पंचायत फार्म हावस पॉलिसी करता काय कितें अशें दिसून येता कित्याक प्रत्येक सेक्रेटरी जेन्ना कितें इनलिगलिटीज चलता तेन्ना तेच नाच जाता तांकां ते फार्मात दवरला काय कितें
हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक प्रत्येक टायम आमी केन्नाय हांगा येयले सेक्रेटरी मेळना, दुसरे कडेन गेले अशें सेक्रेटरी मेळना. म्हणल्यार आतां बीडीओ म्हणटा, बीडीओ आपूण कशें कितें करूं काय म्हणटा, बीडीओन बरें म्हणल्यार एक्शन घेवपाक जाय न्ही. हेच्या पयलूय बीडीओक सांगलेलें आमी की एक्शन घेवची. तशेंच खुबशे पंचायती डीओपी कडेन उलयले आमी, डीओपीकूय सांगलेलें की अश्यो पंचायती करता की सेक्रेटरी आयज व्हडलो कोण हें जाल्लो आसा म्हणल्यार तांकां आनी कोण लागना. म्हणल्यार हे एवरी टायम आमी हांकां सांगपाचें पडटा हे सो मोटो एक्शन हे कित्याक लागून दिना पंचायत. हांगा हायकोर्टाक सो मोटो एक्शन घेवचें पडटा. हायकोर्टान तेंचेर सगळ्या आख्या पंचायतीक सांगला तेंचो रिपोर्ट दिवचो म्हणून आनी रिपोर्ट दिवन तो प्रोड्यूस करचो, ताचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. हांगा कितलेशे पंचायती ऑलरेडी चालू केल्ले आसा, मात ह्यो पंचायत अजून पर्यंत कित्याक करिना हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक इनलिगल जे चालू आसा आनी लेटर कंप्लेन जी आसा ती कंप्लेन हांवें पर्सनली केल्ली. आतां पासून ज्या सायटीचेर जो बांबोलीम ग्रँड हायताच्या फाटल्यान जी सायट आसा तेजी कंप्लेन केल्ली आसा की बाबा ते स्टॉप करचे, ते बंद जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. मात अजून पर्यंत तें कांयच जायना आनी ताकाच लागून आयज आमी हांगा येयल्या एज अ प्रोटेस्ट म्हणून. कित्याक ही जी पंचायत कुर्का बांबोलीम पंचायत जी आसा ती पंचायत कितेंच एक्शन घेयना. एवरी टायम तांकां हें करचें पडटा. हेच्या पयलू आमी ग्रामसभेक घालून रेजोल्युशन घेतल्याक व्हडले स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन करता, हांगा मेगा कन्स्ट्रक्शनाक जाय तशी परमिशनां ग्रांट करता आनी हांगा कुर्का बांबोलीम पंचायत जी आसा ताका उदकाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाता. हेच्या पयलू ग्रामसभेक व्हडलो इश्यू जाल्लो ह्याच उदकाक लागून. कित्याक आमकां खबर आसा की कितलो प्रॉब्लेम जाता उदकाक लागून तो, पण तरी पूण हांगा कन्स्ट्रक्शनाक अप्रुवल दीत उठलेली आसा. कित्याक हांवें आनीक लेटर घातलेलें आसा की मेगा कन्स्ट्रक्शन आसा तांकां परमिशन ग्रांट करची न्हू आनी हांव 7 पंचायतीन घालतलो की खंयचोय मेगा कन्स्ट्रक्शन अबाव 10 फ्लॅट्स आसा जो बाकी अबाव व्हडली स्पेस आसा ताका परमिशन ग्रांट करपाची न्हू म्हणून. सो हें लेटर हांवें ऑलरेडी घातलेलें आसा. बाकीच्या पंचायतींक हांव इन्वॉल्व करतलो. पण एक सांगूंक सोदता की आतां सद्याक आमी समज स्ट्रॉंग रावना आनी आमी समज एकटे रावना जाल्यार हे गांव जो आसा आमचो कुर्का बांबोलीम गांव जो बाकीचे खंयचेय गांव आसा हे काबार करतले. हांकां मातूय पडलेलें ना. कोणा कडल्यान नेल घेता ही तांकां खबर आसा. पूण आमी गोंयकारांनी जागृत रावपाची गरज आसा आनी हांकां विरोध करपाची गरज आसा. हे मेगा स्ट्रक्चर जावं मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक दिवपाक जायना. मेगा प्रोजेक्ट बरकर तुमकां टीसीपी पळय तुमी गेलेले मेळपाक चीफ टावन प्लॅनर तेन्ना ताणें सांगलेलें की 16 तारीख तो हांगासर इन्स्पेक्शन करतलो म्हणजे तितून तें हेजें वॉलाचें मेन्शन आलेलें. तुमकां कितें इंटिमेशन येयलां? पळय अजून पर्यंत म्हाका कांय इंटिमेशन येवना. 2-3 दीस हॉलिडे जाली आनी आयज हांव परत ताका कॉल बॅक करतलो. कित्याक अजून पर्यंत जो लेटर हांवें तांकां सांगलें म्हाका रिटर्न लेटर करची इन्स्पेक्शनाक लागून. कित्याक इन्स्पेक्शनाक वयता जाल्यार म्हाका म्हाजो शेड्यूल पळोवचो पडटलो. ताका लागून तांकां सांगलें. हांवें तांकां सांगलें टायमूय मागलेलो आनी डेटूय मागलें. म्हाका टायम तेंच्यांनी 11 दिला आनी डेट जी आसा ती 16 तारीख दिल्ली आसा. तुमकां प्रेस भाव सगळे आहले. अजून पर्यंत इंटिमेशन येवना. हितून कळटा की बाबा हे जो टीसीपी डिपार्टमेंट पासून आसा हो मातूय सिरियस ना. कित्याक केन्नाच तेंच्यांनी सांजचे दिवंक शकताले. ते सांजचे आदेशान डायरेक्ट तेंच्यांनी लेटर धाडपाक शकताले जावं मेल पासून धाडपाक शकताले. पण हें जाल्लें ना. म्हणल्यार हितून कळटा की टीसीपी डिपार्टमेंट हो जो विश्वजीत राणे आसा हो विश्वजीत राणेक फक्त पडला कितें आपणाची कितें पळय भाजपाची. हे मेगा कन्स्ट्रक्शन जाय तशें हाडपाक सोदता आनी जे गोंय आसा तें काबार करपाक सोदता. आयज परत हांव तांकां हें करतलो. तशेंच GCZMA जो डायरेक्टर आसा हेजे कडेन काल हांव उलयल्लो की हें कन्स्ट्रक्शन जें चल्लां हें इनलिगल आसा म्हणून. ताणें सांगलां म्हाका एश्युरन्स दिल्लें काल की आयज आपूण तांकां कितें आसा तें नोटीस धाडटा म्हणून. आतां म्हाका पळोवपाक जाय कितले नोटीस धाडटा ते आनी कोण नोटीस धाडटा ते. तशेंच कलेक्टराक काल सांगलें रातचो हांवें कलेक्टराक फोन मारून सांगलें की असो हें जाला की मामलेदार आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयन जालो. ताका लागून कलेक्टराक फोन मारलो. कलेक्टरान जो तलाठी आसा जो कन्सर्न रेव्हेन्यू ऑफिसर आसा ताका फोन मारून सांगलें की तें काम स्टॉप करचें म्हणून. आनी तेन्ना तें काम स्टॉप जालां. तेजे पयलीं मामलेदार पासून रेडी नासलो कित्याक आपणाक GCZMAचें डायरेक्शन जाय म्हणून लागलो. आनी GCZMA आयज डायरेक्शन दिता म्हणून सांगलां की हेका स्टॉप नोटीस जावं शोकॉज नोटीस वॉटेवर कितें आसा ती काडटलो म्हणून सांगलां. हांव वाट पळयता की बाबा ते कितें काडटा ते. कित्याक अशें चल्लां की बाबा तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार येवन सायटीन इन्स्पेक्ट करून तें बंद करपाक जाय. 2 दीस 4 दीस पयलू ते येयल्ले पण आतां परत काम चालू आसा. मेगा प्रोजेक्ट कितें तुका आमदाराक कन्सिडर करिना. हें हो व्हडलो विशय आसा. कित्याक हेकाच लागून आमी द लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील जो आसा तो कायदो आसा तो एसेंब्लीत मांडलेलो. कित्याक आमकां आमदारांक कोणाकूच कन्सिडरेशन आयज हांवें एसेंब्लीत कितलेशे टीसीपी डिपार्टमेंटाचे विशय काडलेले आनी त्या विशयाचेर जो विश्वजीत राणे आसलो तो एक टायमार मदींच ताणें म्हटलें की आपूण सगळ्यांक कन्सिडरेशन घेतलो कॉन्फिडन्सान घेतलो. मात अशें कांयच जायना. फक्त आपणाचें कितें आसा तें बोर्डाक पास करता, बोर्डाची सायनी घेता आनी ते फुडें धाडटा. म्हटल्यार कितें आसा आयज
गोंयांत कितें जाल्लें आसा, आपणाच्या गांवांत कितें जाल्लें आसा, आपणाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें जाल्लें आसा हें खूब गरजेचें आसा. तें कळपाक जाय सगळ्यांक, कित्याक हो जो रिपोर्ट आसा तो आमकां एवरी टायम RTI मारची पडटा, कंप्लेन घालची पडटा, लेटरां करची पडटा. लास्ट टायम म्हाका TCP डिपार्टमेंटान स्वतांचे बसून रात बसून रावचो पडलो फक्त रिप्लाय घेवपाक की बाबा कशी परमिशन दिल्या, ती बी म्हाज्या मतदारसंघात. सो इतलो हो TCP डिपार्टमेंट थर्ड क्लास जाल्लो आसा, हो TCP मिनिस्टर थर्ड क्लास जाल्लो आसा. ताका मात्तूय पडलेलें ना, गोंयचें पडलेलें ना, गोंयचे पर्यावरणाचें पडलेलें ना, गोंय सोंपोवपाचें पडलां हेका फक्त. आता विरेश बाब तुका एक पंचायतीन याचं MLA म्हणून येऊन प्रोटेस्ट करचो पडटा. सो ही पंचायत आता कित्याचेर चलता आनी कोणाच्या आशिर्वादाचेर? पळय हें आयज खंय ना खंय हो ही पंचायत जी आसा ती BJP रूल्ड पंचायत आसा. हांगा आदलो आमदार जो आसा तो हार घालपाक येयल्लो, जो फ्रांसीस सिल्वेरा आसा तांकां हार घातले आनी बरे हार घालून तांकां व्हडले गेले. आतां कोणाचे रूल चलता आनी कोणाच्या हेजेर चलता आनी खंयच्या हितून तांकां बोल्सान कितें पडटा हें आयज प्रूव जाता. कित्याक समज पडोंक नासलें जाल्यार ते जी इनलिगलिटी आसा ती स्टॉप करतले आसली. एवरी नाव एंड देन हांगा कितें परमिशन पासून घेवपाक जाय नाल्यार कितलेशे जावन आमचे जे मेंबर्स आसा तांकां पासून त्रास करता परमिशन दिवपाक पासून. एवरी टायम तांकां BDOन वयचें पडटा, DOPन वयचें पडटा आनी तेन्ना मागीर परमिशन मेळटा. म्हटल्यार तुमकां खबर आसा की पंचायत कोणाक लागून, सामान्य गोंयकारांक लागून वचपाक जाय. पण पंचायत आयज दिसता ह्या व्हडल्या बिल्डर लॉबींक लागून आसा, ह्या हॉटेल लॉबींक लागून आसा, हे इनलिगल कोण करतात ह्यो बस्ती आसा तांकां लागून आसा. गोंयकारांक लागून ही पंचायत ना अशें म्हाका दिसता. आनी ही BJP रूल्ड पंचायत इतली इनलिगलिटी ह्या पंचायतीन जाल्ली आसा. खुबशे जे त्रास आसा हे लोकांक हांगा भोगचे पडटा. हे फक्त ह्या BJPक लागून, कित्याक हो BJP सरकार जो आसा तो टोटल करप्टेड सरकार जाल्लो आसा. भाशणां व्हडली दिता, हांगा प्रेसिडेंट तांचो आसा तो व्हडली भाशणां दिता. आमी 52% आतां वोटशेर हाडचे पडटा. पूण वयता आनी सगळे मायग्रंटांचे, म्हटल्यार तुमी पळयता आसतले जो उरिस्साचे हेका प्रोग्रामाक वयता, कोण वयता हेज्या कर्नाटकाच्या प्रोग्रामाक वयता, कोण आनी बिहारीच्या प्रोग्रामाक वयता, कोण मालवाडीच्या प्रोग्रामाक वयता आनी थंय फक्त मतांची भीक मागता. मात गोंय राखपाची भीक कोण मागिना, गोंय कशें राखपाचें हें कोण उलयना. फक्त ही मतांची भीक म्हटल्यार पॉलिटिक्स करपाक लागून येयले. आनी तत्वां जी आसा ती तत्वां आनीक कोणाक सांगा. हांव BJPचे कार्यकर्त्यांकूच सांगता की तुमी खंय ना खंय चिंतपाक जाय. आयज तुमी चिंतपाक जाय की बाबा हें गोंय सोंपोवपाक उठलेलें आसा. हें फक्त हे आपणाची हे गोंय राखपाक येयल्लें ना, जावं गोंयकारांक राखपाक येयल्लें ना. हें फक्त आपणाची पयली वाचपाक येयल्या, आपणाचो धंदो करपाक येयला, आपणाचे पयशे बोल्सां भरपाक येयला. विरेश बाब फाटीं आनीक एक तूं आतां ब्रेन हायता ते लास्ट टायम पळय गेल्लो तेन्ना तेज्या उपरांत आनीक एका सोशल मिडियाचेर व्हिडियो हें जालो, न्यूज हें जालो आनी एका ह्याच गांवच्या एक्टिविस्टान हें काडलें ते ब्रेन हायत तुमचें एक फावंटन म्हणून, म्हणजे इन्क्लुडींग म्हणजे तुमचें नांव घेवन एज अ पॉलिटिशियन रुलींग आनी ऑपोजिशनाचें फावंटन म्हणून. आनी ही आतां तोच एक्टिविस्ट ह्या गांवचो तो आयज तो एक्टिविस्ट वा कांय ऑपोज करना. पळय आतां कशें आसा, कोण एक्टिविस्ट कितें करता, खंय करता, हेच्या पयलू कितें केलां हें गांवच्या लोकांक चड खबर आसतलें म्हाज्याकून. कित्याक त्या टायमार गांवच्या लोकांनी कितें भोगलां आनी कशें हें केल्लें आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. सो तेजेर हांव चड उलोवपाक वचना. पूण हांव एक सांगता की बाबा आयज कोण कितें उलयता पळय तेंच्यांनी ग्रावंडार येवचें, ग्रावंडार तेंच्यांनी कंप्लेन घालची, रेजिस्टर करचें. हांवें कंप्लेनी केल्या, हांवें रेजिस्टर केल्ली आसा. हांवें जावन DCC एडमीक आपयला, हांवें जावन तलाटीक आपयला, हांवें जावन मामलेदाराक, कलेक्टराक, मिनिस्टराक पासून कॉल करून सांगला. सो हें सगळें हांव प्रोसिजर करता. अशें न्हू बाबा करनासतना. आतां ऑपोजिशन रुलींग वॉट कोण वयता आनी कोणाची जी लॉबी आसा पळय ताका चड खबर आसतली. कित्याक हांव आजून पर्यंत हांव डायरेक्ट सांगता आजून पर्यंत त्या ग्रँड हायत म्हाज्या मतदारसंघान आसून पासून त्या ग्रँड हायतान आजून पर्यंत भितर पावूंक ना. आनी हें हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता. कित्याक आयज अशें एलिगेशन खूब जाण घालपाक सोदता. मात हे कोणाचेर घालतात ते तांकां विचारपाचें. ताका समज घालपाचें नांव घेवन घालचें एलिगेशन कितें आसा तें, आनी आमी नांव घेवन फुडलें कितें आसा तें आमीय नांव घेवन करतले. समज तांकां एलिगेशन घालपाचेंच ना. कुडकाची पंचायत, घाटियाची पंचायत, कुडकाची पंचायत, घाटियाची पंचायत, कुडकाची पंचायत, घाटियाची पंचायत, कुडकाची पंचायत, घाटियाची पंचायत, कुडकाचा सरपंच, घाटियाचा सरपंच, कुडकाचा सरपंच, घाटियाचा सरपंच, कुडकाचा सरपंच, घाटियाचा सरपंच, कुडकाचा सेक्रेटरी, घाटियाचा सेक्रेटरी, कुडकाचा सेक्रेटरी, घाटियाचा सेक्रेटरी, कुडकाचा सेक्रेटरी, घाटियाचा सेक्रेटरी, कुडकाचा
गावाची सरपंच गाठियांची सरपंच बांबोळीची सरपंच गाठियांची सरपंच बांबोळीची पंचायत गाठियांची पंचायत बांबोळीचं सेक्रेटरी गाठियांचा सेक्रेटरी कुडकाची पंचायत गाठियांची पंचायत कुडकाचं पंचायत गाठियांची पंचायत आयज 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 आमी अशा एका पंचायतीन येल्ले आसा जी मायग्रंटाची बस्ती साल्वार करता, जी आमचे बीच काबार करता, जे व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट आमचे हितून हाडटा, आमचे ट्रायबल भाग सर्टिफिकेट दिवपाक, हाऊस रिपेर दिवपाक, हाऊस कन्स्ट्रक्शन करपाक त्रास करता, ती म्हणल्यार कुडका बांबोळी तलावली पंचायत. आमदाराक येवन हांगसर प्रोटेस्ट करचे पडटा आपलो गांव वाचोवपाक, आपली विलेज वाचोवपाक. आयज जेन्ना आमी भितर गेले तेन्ना सेक्रेटरी ना, सरपंचूय ना. सेक्रेटरी आपले पात्रांव आहा, तेजो बापूय आहा, मिनिस्टर आहा, तेजे फुटस्टेप्स फॉलो करता. आमकां डावट आसा आयजूय खंय तरी फार्म हावजान गेला अशें आमकां डावट आहा. सेक्रेटरी सांगून ना जाल्यार खंय ते 3 मेगा आमचे क्वेश्चन्स आसा. फर्स्ट, जी स्लम आहा वयर, जी कुडका मिलिटरी कॅम्पासून वयर सकयल वयता, चिमला पावता थंयसर ती स्लम 2002 तिका डेमोलिशन नोटीस येयल्ली आणि तेज्या नंतर 7 दिसाचो टायम तिका पंचायतीन मागलेलो. 7 दीस 2002 आता 2025 जाली, 24 वर्सां सुमार जाली, कितलेशे दीस जाले अजून डेमोलिशन काडना. हायकोर्टान एका 4 वीकाचो टायम दिल्लो की रस्त्या सायडीक जी इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा, जेंका काय परमिशन ना, जे दुसऱ्यांच्या जागेर आसा, जे हॅबिटिंग हायवे आसा, जे हॅबिटिंग मेजर रोड आहा, तेका डेमोलिश करपाक 4 वीक दिल्लो. 6 मार्चाक टायम दिल्लो. आता जाल्ली आसा आयज आसा 15 तारीख. सो 1.5 म्हयनो सुमार जायत अजून पंचायती काय करना. आणि क्लियर कट मेन्शन केल्ले जर सरपंच ना डेप्युटी सरपंच ना खंयचो वाड्यावयलो पंच मेंबर ताका सपोर्ट करता ना ताका प्रमोट इलिगलिटीज करता जाल्यार सेक्रेटरीन रिपोर्ट दिवपाचो 113च्या अंडर सेक्शन 113 हा गोवा पंचायत राजात तो रिपोर्ट व्हिडिओक 7 दिसां भितर दिवपाक जाय. व्हिडिओक जेन्ना आमी क्वेश्चन केला, व्हिडिओ कितें सांगले, व्हिडिओ म्हणटा सेक्रेटरी माझे वरली कांयच आयकना, ताका कितें आसा तो मोदेला, तो त्रास करता लोकांक, ताका कितें आसा ते लेटर करचें पडटा. आतां आमदाराकूय लेटर करचें पडटा. हे ऑलरेडी हायकोर्टान बरयल्लें आसा, फूल पंचायत राज बरयल्लें आसा. सरपंचान स्टॉप नोटीस काडपाक जाय. 64(1) जे सीआरजेड वायलेशन चल्ला बिचार, थंयसर कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. 64(1) जे ताका स्टॉप नोटीस काडपाचें. आयज एक नावशी गांवांत आमचो भाव सादें घर नळे काडून ते पत्र घालतालो आणि ते लेवलिंग करपाक एक चिरो तिने हाडलेलो आणि सिमेंट हाडलेले, लावना सुद्दां नासले. हे नाव कितें, डायना कोळगांवकर, ही सरपंचान 64(1) जे स्टॉप नोटीस काडली. कशी काडली स्टॉप नोटीस? कितें कन्स्ट्रक्शन करतालो तो? जाल्यार काल बिचार तुका इतले वेळ चिरे दिसता, इतले वेळ कॉन्क्रीट दिसता, सीआरजेड वायलेशन आसा, सगळें दिसता, सगळें इलिगल कन्स्ट्रक्शन दिसता. कित्याक 64(1) जे काडूंक ना? आयज खंय आहा तूं? कित्याक 64(1) जे काडूंक ना? कित्याक तर 490 66 नोटीस काडूंक ना? कित्याक शोकत नोटीस काडूंक ना? आणि हो व्हिडिओ आमकां सांगता, तुका कळना, तुका सो मोठी एक्शन घेवंक कळना. माझी हियरिंग आसा, तूं म्हाका 2 वेकेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन घातलेलें, वेकेशन ऑफ 12(1) वेकेशन घातलें, तूं 2 म्हयन्याची हियरिंग दिता. तुका चलोंक जाल्यार लिफ्ट तुजी आमी सारकी केल्या व्हिडिओची, ताका लागून तू रिकवर मार. तूं आसलो तो डीओपीन आसलो, तो कितें जालें म्हणून तुका रावलें. डीओपीन आमकां सांगलें तो बाबा ताका अटॅक केला, तो मातसो ताका बरो शांतपणे वाग म्हणून. आतां आनी शांतपणे ना. तू कितें, तुका लिफ्ट आमी करपाची आणि तू आमकां शांतपणे सांगता हांगा तो आयकना म्हणून. आयकना म्हणजे कितें? यो म्हण तू हांगा आयकना म्हणजे कितें? 66 सेक्शन तुका खबर ना? हायकोर्टान तुका सांगूंक ना? रिपोर्ट मार 113च्या अंडर. हांव तुका शिकयता, कळना जाल्यार हांव तुका ड्राफ्ट करून दिता. डीओपीक आमी ड्राफ्ट करून दिता, सेक्रेटरीक आमी ड्राफ्ट, तुका आमी दिता. सगळे वचता फार्म हावजान. कितें चल्लां नाटकां हें? सीआरजेड वायलेशन चल्लां. तर पुलीस म्हणटा आमकां काय ट्रक काडपाक आमकां रायट ना, आमकां टुरिजमाची पॉलिसी तशी ना. मामलेदार म्हणटा, मामलेदार तरी बरो, तलाठी तरी बरो, ताणें आपलो रिपोर्ट दिलो. फ्लाईंग स्क्वॉड जे कलेक्टर स्नेहा गीतेन सायन मारून फ्लाईंग स्क्वॉड न्यू व्हॉट्सअप नंबर दिला, त्या फ्लाईंग स्क्वॉड अजून थंयसर पावोंक ना. टीसीपीन झालें 16 तारीख येता, ते अजून येवंक ना. कितें हें चल्लां कितें? तिसरो मागीर व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट थंयसर येता, बांबोळीत परत येता, हेच पंचायतीन येता. थंयसरूय ते काय करना, कितें नाका जाल्लें? अबा आमचो मनोहर म्हणा आहा, 3 वर्सां तो दगड हाऊस रिपेराक, आपल्या घरान आपल्या जमनीर सगळे डॉक्युमेंटचा 3 वर्सां तो हाऊस रिपेर दगड, ट्रायबल भाव आमचो दगड 3 वर्सां. कित्याक त्रास करता हाऊस रिपेर दिवपाक? आतां मारली मरे चेअरमॅन तुमची, चेअरमॅन सांगलें मरे 3 दिसांनी दी म्हणून परमिशन. कित्याक रडता बाबड्यांक? तो म्हण नावशी आमचे ट्रायबल भाव तुम्ही त्रास करता, एक चिरो हाडला म्हणून. सो लक्षांत धरा, ही जी तेच्या पयलीं सरपंच आसली कोण, ती तिका डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेले, ग्रामसभा घेना म्हणून कुडकाची, परत ग्रामसभा डिजॉल्व करता, कन्क्लूड करना म्हणून ते डिस्क्वॉलिफिकेशन घातली. 6 म्हयन्यान ती रिजायन जाली. आता ही काय अशें करता, ही डायरेक्ट 6 म्हयन्यान तुजो हो पॅनल हांगासरलो दवरला न्हू, माझें नाव चेंज करची तुम्ही.
करना तुला यो फेस कर किती हा सांग नोटीस काढता जसं आम्ही ट्रायबल गोवा नोटीस काढतो ती काय काढता म्हणून सांग अशें फकाणां करून कायद्याची फकाणां करची न्हू डीओपी कितें करपाचें आहा व्हिडिओ कितें करता आमी करतलेच मात इल्लोच आयज सगळे गोंयकारांक की आमदार आपल्या गांवांतून बसता बट लोक पळयना तूं आमचो बीच वयता लोक कोण येना लोकांनी येवंक जाय फुडेकार आमदाराक साथ दिवपाक जाय आनी हो प्रोटेस्ट आहा तो फुडें व्हरपाक जाय हांव मागता आमचे प्रेसिडेंट मनोज परब यांच्यांनी फुडें हो प्रोटेस्ट फुडें व्हरचो आयज हो प्रोटेस्ट करपाचें कारण विरेशान सांगलेलें आहा अजयान सांगलेलें आहा आतां तुमकां दाखयता की ही पंचायत आतांच न्हू पयलींच्यान ही पंचायत मायग्रंटांक कशी सपोर्ट करता हांगा आमचो भाव आसा मंगेश तो नॉन स्टॉप गांवांत जे इल्लिगल एक्टिविटीज जाता कन्स्ट्रक्शन जाता ते कंप्लेंट घालता तशेंच ह्या गांवांतल्या लोकांनी तेचो सांगात घेवन 2002 कंप्लेंट घातलेली वयर जी बस्ती आयज विरेशान जे कंप्लेंट घालून मागल्या पळय डेमोलिशन ते 2002 पासून तेंच्यांनी घातलेली 2002 ह्याच पंचायतीन हेजेर डेमोलिशन ऑर्डर हाडला ह्याच पंचायतीन 2002 7 दिसान डेमोलिशन करता म्हणून सांगले आयज 7000 दीस जाले 7,000 दीस जाले पण अजून ती डेमोलिश जायना आता तेंची तुमकां नांवां वाचून दाखयता मुद्दाम नांवां कित्याक वाचना हांव एवरी टायम की लोकांक कळपाक जाय हांकां गोंयकार केले कोणी आनी हे कसले गोंयकार जाले ते भितर आसा अमिना चौरी अब्दुल भट्टी मोहम्मद साब कराजगी शमिनी लती पुनावर हसीना तहसीलदार मोहम्मद पठाना इस्माइल तडपात्री इमाम साब कदगाल मोहम्मद अली देवनर परवीन गौसे अल्लप्पा तलवार राधा सरांगी रियाज सुनकट दंदपीर हुनसेसूर दवाल साब तहसीलदार हांकां आतां गोंयकार केले कुर्काकार केले कोणे ह्या पंचायतीन ह्या सरपंचांनी ह्या MLAंनी आनी ह्या राजकारण्यांनी जे BJP काँग्रेस हांगा इतली वर्सां आसले पळय हेंच्यांनी हांकां गोंयकार करून दवरले 2002 ऑर्डर अजून डेमोलिशन येना ते सोड आतां हायकोर्टान सांगले 4 विकांचो टायम दिलो अजून डेमोलिशन जायना सो हे घाटयांचो बापूय कोण हे प्रूव्ह जाता गांवांतल्या लोकांकडे मागता असो आमदार जो आयज तुमकां लागून झगडटा आयज बाकीचे जर आमदार पळयत वाट पळयतात केन्ना आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेगा प्रोजेक्ट येता काय म्हणून कित्याक ते सगळ्यांक खबर आहा हे वाट पळयतात तुम्ही दाखोवचो एक आमदार अख्ख्या गोंयांत जो मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन झगडटा ह्या विश्वजीत राणेंक क्वेश्चन करता ह्या BJP सरकाराक मेगा प्रोजेक्टाचेर क्वेश्चन करता दाखोवचो एक आमदार दाखय एकूच एक आमदार दाखया जो मेगा प्रोजेक्ट वचून स्टॉप करपाक आपल्या नांवाचेर कंप्लेनी घालता म्हणून आयज लोकांक विरेयाचो व्हॅल्यू जर ना जाल्यार तुमकां सांगपाक सोदता जर विरेश हांगा नासलो जाल्यार ही तुमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली पळय ही सामकी पाड पडपाची तुमची घरां व्हांवून वचपाची हे डोंगर घरांनी येवपाचे तुमचे ऑलरेडी कुरका येयल्या वयर थंय माती घातलेली रुडॉल्फान ती माती पावसान देवन लोकांच्या घरांत गेल्लेली आसा आनी तरी लोक जागे जायना अशें जावचें ना तुमचो बीच तुमची आयडेंटिटी ह्यो तुमचे डोंगर तुमची आयडेंटिटी आनी तुमी डोंगराच्या सकयल रावतात लक्षांत दवरा लोकांनी लोकांक प्लीज सांगता डोंगरार कन्स्ट्रक्शन जातले आमच्या जाणट्यांनी डोंगर सेफ दवरलेले कित्याक ते आमचे उदक साचोवन धरतले आसले आमचो गांव सकयल प्रोटेक्ट रावपाक जाय झाडांनी माती सकयल देंवपाक जायना म्हणून डोंगर डिस्टर्ब करूंक नासले थंय काजू बिजू सगळें दवरलेले आयज हे डोंगर जर डिस्टर्ब जाले तुमची सगळ्यांची घरां गायब जातली डायरेक्ट शेतान पावतली फकाणां धरू नाका हे वायनाड जाला न्हू सगळे कडेन तुमी कितलेशेच हिस्ट्री काडा ज्या ज्या जाग्याचेर डोंगर डिस्टर्ब जाला त्या जाग्याचेर हे लँड इरोजन आनी हांगा जमीन सकयल देंवल्ल्या डोंगर सकयल देंवल्ल्या सो लोकांनी आमदाराक साथ दिवपाची गरज आहा घरान बसोन गांव वचपाचो ना आमदार ह्या गांवांत रावना कुरका तुमी रावता आमदार नेवऱ्या रावता नेवऱ्यात कितलेशेच प्रोजेक्ट आमदारान हाडयल्ल्या वयर डोंगराचेर वचपाक जो रोड आसा देवळा कडेन वचपाक आयज जर तो रोड जालो वयले फूल हितून सगळ्यांचे कितलेशेच मिनिस्टर आहा सगळ्यांनी मिनिस्टरान थंय जागो कन्वर्ट करून दवरलेलो आयज एका आमदाराक लागून आमच्या आमदाराक लागून थंयसर कन्स्ट्रक्शनां वाचलेली आहा आयज लोकांक फकाणां दिसता आसतली कित्याक तो टोर्नामेंट स्पॉन्सर करिना फुगड्यो स्पॉन्सर करिना नाल्यार चवथीक काय बॅगा पावयनासतलो म्हणून व्हॅल्यू नासतलो एक टायम पूण लक्षांत दवरा ही बॅगां जी पावयता पळय ह्या बिल्डरां कडल्यान पयशे घेवन तुमकां बॅगां पावयतले आनी तुमची घरां काडटले आतां हो रोड आतां 3-3.5 मिटर आहा 10 मिटर दाखोवन तेजेर परमिशनां घेतलेली आसा हेचो मिनींग कितें हे दिल्लीकार फाल्यां कोर्टान वयतले ऑलरेडी कोर्टाची ऑर्डर आसात
परते कोर्टान वयतले आणि सांगतले पळय आमकां परमिशन दिला 10 मीटर रोडाचेर ही 10 मीटर जितली घरां आसा सगळी उडय कोणाची घरां वयतली सगळ्या गोंयकारांची लायन इन कुर्काची घरां येतली तेन्ना बोबो मारून येऊ नाका हांगा काय जावपाचें ना तेन्ना सुप्रीम कोर्टान वचा आनी खंय वचा तो दिल्लीकार तुमकां सोडपाचो ना आयज जो आमदार झगडटा तुमकां लागून त्याच्या वांगडा जर तुमी उबे रावनात हांगा घरान लिपोवन जर रावतात आनी भायर जर सराना पर्सनल लायफान बिजी रावतात पर्सनल लायफ उरचें ना कोर्टान झक मारची पडटली एवरी डे एवरी सिंगल डे आज 25-25 मीटरचे रोड हेंच्यांनी काढले रिजनल प्लॅनाचेर हे काँग्रेसीन घातला ही बीजेपी फुडें व्हरता आनी सगळ्यांक नोटीसी काढल्या 25 मीटर 30 मीटर एमडीआर रोड हो रोड 15 मीटर 25 मीटर हे रोड काढून सगळ्यांची शॉपां उडयतात सगळ्यांची घरां उडयतात आणि हे कोणाक लागून गोंयकारांक लागून गोंयकारांक जाय ते रोड ह्या रोडाचेर गोंयकारांक पावना गाडयो हे कोणाक लागून हे व्हडले व्हडले विला येतात व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येतात लक्झरी विला येतात तांकां जाय बरे रोड स्मूथ रोड वायड रोड दिल्ली करपाक जाय तांकां आणि ही पंचायत ही भाड्याक पडला ही घाटियांची पंचायत भाड्याक पडला हो सरपंच भाड्याक पडला सगळे जाण भाड्याक पडला हांगा ह्या दिल्लीकारांकडे आमकां हांगा एवरी टायम प्रोटेस्ट करचे पडटा एवरी टायम हांगा वताक बसचें पडटा एवरी टायम हांगा झग मारची पडटा कित्याक आणि हो माविन गुदिनो कितें करता फक्त फार्म हावसां फक्त फार्म हावसार वयता थंय अरे तू पंचायत तुजे डिपार्टमेंट काढा फार्म हावसार घाल थंय सान घाल ते थंय हांगा मोरोंक घातलाय हांगा कित्याक बसयला डीओपी कितें करता डीओपी आमचे कितलेशेच कंप्लेंट्स आसा आमचे कितलेशेच डिस्क्वॉलिफिकेशनां घेवन न्हिदला थंय फायली आणि हो मजा मारता थंय फार्म हावसाचेर हो माविन गुदिनो जो सगळे भायल्या लोकांक थंय बोलला दाबोली आख्खी काबार करून उडयला यादव फादव सगळ्यांक हांकां राजा करून दवरला कोण सरपंच केला आनी फुडें एमएलए करतलो आपूण दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयतलो आनी लोकांक फोंड्यान घालतलो आनी लोक पळयतात ताळयो मारतात बीजेपी फाटल्यान फुगड्यो घालतात कसले फुगड्यो घालतात फुगड्यो घालपाक उरतली तुमची घरां उरतली फुगड्यो घालपाक खंय घालतले रस्त्यार घालतले 10 मीटरच्या रस्त्यार घाला मागीर फुगड्यो देवळां उरची ना तुमची हे पळय हे देवूळ सुद्दां वयतले टायम लागपाचो ना वचपाक 25 मीटर म्हणटाले रोड जाय कोणाक बिल्डिंगेक हांगा हॉटेलां प्लॅन केला व्हडली व्हडली प्रायव्हेट फॉरेस्टान हांगा परमिशनां दिल्लेली आसा कितलेशेच कंप्लेनी आमच्या कडेन आमदार धांवता थंय एवरी टायम आमदारान धांवपाची लोकांक दिसना आसतले तो टोर्नामेंट स्पॉन्सर करिना फुगड्यो स्पॉन्सर करिना आनी काय पयशे दिना म्हणून तो आमदार आमकां नाका म्हणून जर मनान जर चिंतशात न्हू तुमची घरां उरपाची ना बरोवन घ्या हे उतार म्हाजे बरोवन घ्या घरां उरची ना तेन्ना आरजी कडेन रोडान येतले काय फायदो जावपाचो ना कित्याक तेन्ना आमचो आमदार नासतलो हांगा तुमकां वाचोवपाक सो पांयां पडटा आमकां वाचोवपाक न्हू आमी आरजी आसतली नासतली पूण तुमची घरां वाचयतल्यार त्या आमदाराक सपोर्ट दिया असलो आमदार मेळा म्हणजे नशीब तुमचें दुसऱ्या आमदाराक लोकांक पळोवपाक मेळना ब्रेस्तारा यो शुक्रारा यो रातचो यो परवा यो फुडल्या विकाक यो 4 विकाक हो गांवार भोंवता दीसभर आमदार दीसभर लोकां वांगडा आसता लोकांच्या उत्सवाक 4-4 वरां लोकां वांगडा रावता आपलो उत्सव म्हणून आनी तुमी ह्या आमदाराक तुमी सपोर्ट दिनात तुमी तेंको दिनात घरांतल्यान भायर सराना कोणाचो गांव वाचोवपाक येयला तो तुमकां आयज मजा दिसता आसतली आमचे कितें वयता काय म्हणून डोंगर गेल्यार जाणटे पिशेन आहले आमचे जाणट्यांनी डोंगर वाचयल्ले तुमची घरां सगळ्यांची वयतली ह्या पंचायतीक जर आमी जाग्यार हाडिना आनी ह्या फार्म हाऊस मिनिस्टर माविन गुदिनोक जर जाग्यार हाडिना आनी ह्या विश्वजीत राण्याक तेची बायल ते दीस सांगता मुद्दाम सांगता तेची बायल दिव्या राणे ते दीस कितें सांगता काजू फेस्टिवल करपाक जाय म्हणटा आमचे सैम राखपाक जाय आनी काजूचे प्रोडक्शन कमी जाला कित्याक जाला खंय क्लायमेट चेंज जाला खंय आमी एनवायरमेंट सांबाळपाक जाय आगे बाय आमकां सांगू नाका ते घोवाक सांग तुज्या वांगडा आसता पळय ते घोवाक सांग जेवपाक बसता तेन्ना ते घोवाक सांग मातशें तकलेन घाल त्या राण्याच्या पोराक तेका सांग काजू कित्याक वयता तो घालता हांगा पाड काजूची शेत डोंगर सगळे विकले दिल्लीकारांक सगळे कन्वर्ट केले आनी तूं सैम सांगता आनी काजू बियोचे गजाली करता ते काजूचे फेस्टिवल करतले 50 कोटी मोडून 10 कोटी मोडून कोणाच्या बोल्सान वयता 10 कोटी तू वयता काजूनी काय तू वयता तुजो घोव वयता काजू पिळपाक काय तुजो माव गेल्लो काजू पिळपाक कोण गेल्लो काजकारांचे तुम्ही आमकां सांगता गजाली ते काजकार बाबडे रडटात लोकांचे आज टेनंटेड लँड आनी लोक भाटकाराचे काजू करताले आयज एका 200 वर्साची त्यांची जी बाबड्यांची मेहनत आसली आज काडटा भाटकार काडटा काजूची डोंगर काडटा आनी विकता वच कोरगांव यो म्हाज्या वांगडा ह्या दिव्या राणेंक सांगता यो जो घोवा घेवपाक ताकद ना तो फोटींग तरीच्या लोकांक तुमचे काजू तुमच्या नावार ना तुमची भाटा तुमच्या नावार ना तुमचे डोंगर तुमच्या नावार ना तेंच्यांनी कितें केला तुमकां दवरला नोकर कशे तुमकां दवरला स्लेव कशे सगळे आपले मोकाशे करून दवरला आणि तुमचे काजू फेस्टिवल करता म्हणजे आता 70च्या लोकांनी हांगा येवपाचे पणजे येवपाचे कामपालारांनी नाचपाचे
हे प्रोजेक्ट करतात हांगा हाडटात हे प्रोजेक्ट हे काजू फेस्टिवल तुमकां दाखोवपाक न्हू हे काजू फेस्टिवल दिल्लीकारांक दाखोवपाक हे जे दिल्लीकार बोल्ला पळय तांकां दाखोवपाक हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता आयज खुबशे जाण आरजीची फकाणां मारता आरजी कितें आरजी भुरगे आयज ह्या भुरग्यांनी जितले कापासतात केला पळय ती कोणी केला जाल्यार दाखोवची आयज एक आमदार दाखया जो मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन झगडटा एक आउट ऑफ 39 एक आमदार दाखया आम्ही सोडटा आमचे सीट रिजायन करपाक लायता विरेशाक एक आमदार दाखोवपाचो मेगा प्रोजेक्टाच्या अंडर फायट करपी सगळ्यांक जाय मेगा प्रोजेक्ट सगळ्यांक जाय दिल्लीकार सगळ्यांक जाय डोनेशनां आमकांय ऑफर या डोनेशनां विरेशाच्या घरा सकाळी 6:30 एक बिल्डर येवन ब्लॅक चेक दवरून गेलो विरेशान पिनून त्याच्या हातीन दिलो आणि त्याका च्या दिल्ली च्या पिवच्या आधी उठून गेलो तो ही कापासतात दवरता आरजीचो आमदार आयज ते ग्रॅन हयातान सांगता कोण सांगता ते फाउंटन जाला हे जाला सांगचो आमचो आमदार आनी एकदा केन्ना तरी रूम सुद्धा घेतला जाल्यार भितर गेला जाल्यार सुद्धा हांगा न्हिदतात मरे पयलींचे आमदार वचोन न्हिदताले मरे थंय हा ग्रॅन हयातान वचोन शूट रूम घेवन आता कोण वांगडा न्हिदताले कितें न्हिदताले ते चौकशी लोकांनी करची पूण न्हिदताली गॅरंटी आमचो आमदार गेला दाखोवपाचो एक खंयचे कितें फुकट खाल्ला आमच्या आमदारान एका कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान रुपया खाल्ला जाल्यार अरे आमच्या पार्टीक पयशे जाय जाल्यार तेका 2.5 कोटीचो MLA फंड मेळटा थंयसर 10% दवरल्या 25 लाख जाल्ले आमकां तुमच्याकडे भीक मागपाची गरज नासली आता डोंगरेर 80 लाखाची मोसुंडी येता थंय 10% दवरल्या जाल्ले 80,000 येवपाक 8 लाख येवपाचे आमकां गरज नासली पूण आमी हल्ले फालतूपणा करपाक आमच्या बापान जन्माक घालूंक ना लक्षांत दवरा आयज जो कोण करप्शन करतलो पयशे तुमचे खातलो सब स्टँडर्ड काम करतो दिल्लीकारांक भरतलो तेच तुमकां फुगड्यो स्पॉन्सर करतलो तेच तुमकां चिकन मटन दितलो तोच तुमकां टोर्नामेंट स्पॉन्सर करतलो पूण तुमचे अस्तित्व तुमची आयडेंटिटी काबार करतलो आमी आनी एक फायनल शिटकावणी माविन गोदिनोक आनी विश्वजीत राणांक दिता पयल्यान विश्वजीत राणांक मेसेज घातलेली डोंट मॅच इन सान आंद्रे तो सांगता कितें आहा तें आमी लिगल करता म्हणून बायचो घो तुज्या लिगल करता तूं हांव तुका सांगता कितें लिगल करता तूं हे कन्स्ट्रक्शना लिगल हांगा 10 मीटर 3 मीटर रोड 3.5 मीटर PWD सांगता 3.5 मीटर रोड आहा म्हणून आनी तूं दिता 10 मीटर रोड दाखयता प्रोपोज रोड आनी कन्स्ट्रक्शना दिता लिगल म्हणून सांगता हायकोर्टाचे जजमेंट आहा मरे प्रोपोज रोडाचेर कन्स्ट्रक्शन दिवपाक जायना म्हणून आनी तुमी प्रोपोज रोडाचेर कन्स्ट्रक्शन दिता आनी तुमी आमकां फटयतात लोकांक फटयतात हांगा हा आमी वेगळे कितें करतले कितें वेगळें करता तूं पाड घालता गोंयची ह्या पंचायतीक ह्या विश्वजीत राणेंक आनी माविन गोदिनोक आमी सांगून दवरता तुम्ही आरजी वांगडा मेसाप केल्लेले आसा आनी हेचे परिणाम तुमकां भोगचे पडटले देव बरें करूं वयता तुमकां सांगपाक सोदता आतां जशें मनोजान सांगलें की हांगासले जे रोड आसा जो स्ट्रेच रोड आसा हो ऑलमोस्ट अराउंड 3 मीटर आसा तुमकां दिसता आसतलें पण हांगा कितलेशे प्रपोजल्स जे सर्वे नंबर 34/1 34/2 39/5 20/1 67 एंड अदर आनी खुबशे सर्वे नंबर आसा ही कंप्लेन जी आसा ही लोकलांनी केल्ली आनी आमचे जे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी केल्ली ही कंप्लेन आनी त्या कंप्लेनीन सारकें घातलेलें की बाबा जो रोड आसा तो 3 मीटर और 4 मीटर आसतलो तेजे वयर राखची ना म्हणून आनी तांकां सांगलें सायड ब्रिज करची म्हणून सेक्रेटरीक सांगलेलें DCP डिपार्टमेंटाक सांगलेलें पण अजून पर्यंत कोण पावल्ले ना आता एवरी टायम आता जो विश्वजीत राणे म्हणटा आमी सगळे लिगल्ली करता आता कितें लिगल्ली करता विश्वजीत राणे हो बाबाचो जो पोर आसा बाबाचो पोर काय राण्याचो पोर कोण आसा पळय तेका दाखोवंक सोदता हो जो रिपोर्ट आसा हो PWDचो रिपोर्ट आसा हांगा PWDच्या रिपोर्टान सारकें क्लियर कट दिल्लें आसा की बाबा हो लेस दॅन 2 मीटर लेस दॅन 3 मीटर पासून आसा 2.7 आसा तुम्ही मुद्दम पळया हांगा 3 मीटर आसा हो पळय हांगा आनीक आसा फूल लिस्ट आसा म्हटल्यार जो आता हॉटमिक्स केल्लो आसा रोड हे कित्याक लावन दाखयता हे बी प्रूव दाखयता हो विश्वजीत राणे कसो लोकांक पिशान काडटा ही भाशणां छातीक ओपून जो भाशणां दिता पळय विश्वजीत राणे हो लोकांक पिशान घालता ते व्हडले हेल्थ कॅम्प करता आनी कसले कॅम्प करता हे पिशान काडपाचे कॅम्प आसा तेका समज जाता न्हू नाल्यार तेणें पयलीं हें पळोवन लक्ष दिवचें तो व्हडले शाणपण जाता हे पळया 3 मीटर 3.2 मीटर 3.2 मीटर 2.7 मीटर 2.5 मीटर 2.6 मीटर 2.9 मीटर 3.04 मीटर म्हटल्यार ही जी एरिया ही लेंथ आसा ही PWDन दिल्या कोणान दिल्या PWDन दिल्या आनी प्रोपोज रोडाचेर कन्स्ट्रक्शन करपाक शकना प्रोपोज रोडाचेर परमिशन दिवपाक शकना मात ही जो TCP मिनिस्टर आसा आनी हो जो CTP आसा तो सांगता शाणपणां व्हडली सांगता त्या दिसा म्हाका पासून की बाबा आमी सगळे जे आसा कायद्या प्रमाणे दिता कायदो जो आसा तो कायदो पालन करता कसलो कायदो पालन केला तुमी
तुमचो जो ह्याच सरकाराचो डिपार्टमेंट PW डिपार्टमेंट आसा त्याचोच रिपोर्ट जो आसा तो म्हणटा 3 मिटर्स रोड आसा 3 मिटर्स 2.5 मिटर 2.7 मिटर रोड आसा आणि इतलोसो रोडार तुम्ही म्हणटा कितें बाबा आमी 8 मिटराचो आणि 10 मिटराचो वायडनिंग करून त्या प्रोपोज रोड म्हणून दाखोवन तेंच्यानी व्हडली कन्स्ट्रक्शनाक ऑलरेडी परमिशन दिल्ली आसा आणि हो TCP डिपार्टमेंट इन्स्पेक्शनाक यो म्हटल्यार इन्स्पेक्शनाक येना आमकां थंय वचोन TCP डिपार्टमेंटान बसचें पडटा ह्या राण्याक लेटर करची पडटा एसेंब्लीन सांगचें पडटा एसेंब्लीन सांगून पासून एश्युरन्स दिवन पासून तो एश्युरन्स फोटिंगपणां करता आनी हांगा येना म्हळ्यार ही परिस्थिती जी आसा ही BJP सरकाराची जाल्यार BJP जो आसा तो चोरपाक आनी लुटपाक पडलेलो आसा तो गोंयकारांक पडलेलो ना गोंयकारांक काबार करपाक पडलेलो आसा इनलिगलिटी आसा ती आनीक वाडलेली आसा आनी कशेय भशेन तांकां गोंय सोंपोवपाक जाय एवरी टायम आमकां लोक आमकां विचारता बाबा कितें जालां हे हेका लागून जाता ह्या चोरांक लागून जाता आनी हेल्थ कॅम्पाचें नांव व्हडल्या लोकांक आपोवन हाडटा मेळावो भरता हांव हे म्हणटा बाबा हेल्थ कॅम्प तुमी करता तो हांव वचून GMC पळया ते SSB पळया ते आजून पासून OT चालू जायना आयज 10 OT बंद आसा 10 OT हेच पर तुमचे LQ 10 OT थंय बंद आसा आनी व्हडले हेल्थ कॅम्पान व्हडले हेल्थ कॅम्पान भाशणां दिता आमी अशें करताले तशें करताले आनी 10,000 जॉब दितले 15,000 जॉब दितले जॉबांची जी घोशणा आसा ती जोरान चालू आसा खंयचे जॉब बाबा तुम्ही अप्लाय करता तेन्ना 15,000 20,000 लोक एप्लिकेशन घालता आनी हे मारवाड्यांक जॉब दितले म्हणजे आमकां काम करपाक मारवाड्यांक करें तुम्ही सांगता मारवाड्यांक करें आमी काम करपाचें म्हणून CM सांगता हे फोटिंगपणां जाल्ली आसा गोंयभरान काबार गोंय सोंपोवपाक उठलेलें आसा आनी गोंयकारांक सोंपोवपाक उठलेलें आसा आयज लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा लोक फुडें सरपाची गरज आसा आमी रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्ष सदांच झगडटा पण हांव मागता गोंयकारां कडेन की आयज समज आमी उठना आनी ह्या फावट तरी आमी उठना जाल्यार गोंय सोंपतलें गोंयकार काबार जातलो